सध्या पुराय देशांत तशेंच जगांत जावपी गाजपी कांतारा फिल्माची काणी ही गोंयच्या संस्कृती कडेन साम्य दाखयता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. कांतारा भशेनूच आमी आमची वीरभद्राची संस्कृती तिगोवपा खातीर अशाच माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. तशेंच ह्या फिल्मांत दाखयल्ल्या भशेन गोंयच्या लोकांच्या रान हक्का विशींचो मुद्दो गंभीर आसा आनी लोकांक तांचे रान हक्क दिवपा खातीर सरकार संवेदनशील आसा अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यान फिल्म पळयल्या उपरांत उक्तायली. गोंयांतले रेंव आनी चिरेखंड वेवसाया खातीर खासदार फ्रांसीस सार्दिनान धांवून आयला. गोंयांत वाडत आशिल्ले रेंव आनी चिऱ्यांचे दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर सरकारान खाडयेंतली रेंव काडपा खातीर वेवसायिकांक बेगोबेग परवानो दिवचो अशी मागणी सार्दिनान केल्या. तशेंच गोंयांत अशा खूब जाग्यांचेर खडकांच्यो सुवाती आसात त्यो खणून नव्या चिऱ्याच्या खणींत परवानो दिवचो अशी मागणी सार्दिनान ह्या वेळार केल्या. सध्या गोंयांत येवपी रेंव आनी चिरे हे महाराष्ट्रांतल्यान येतात, देखून गिरायकांक ते दुप्पट दरान घेवचे पडटात अशें सार्दीन म्हणटा. GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडान सोमारा तांच्या नवीन बोल्ड आनी आकर्षक ब्रँड लोगोचें अनावरण केलें. हो लोगो नव्या मोपा विमानतळाक तेंको दिवपी आसा. हो लोगो गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल घेवन लॉन्च केल्लो आसा म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पत्रकारांक सांगलें. बुधवारा मोपा विमानतळार वेगवेगळ्या पदां खातीर नेमणूक पत्र दिवन कामाक भरती जाल्यात. मोपा विमानतळ काम करपी कामगारांक पयलीं प्रशिक्षण लेगीत दिलां. तशेंच स्थितींत ह्या मोपा विमानतळार काम करचें अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगलें. ह्या वेळार CEO शेशान, HR नितेश आनी हेर मानेस्त ह्या बसके वेळार हाजीर आशिल्ले. वास्को बंदर वाठारांत भिकाऱ्यांक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. मुरगांव नगरपालिकेच्या इमारती मुखार रातच्या वा दिसाच्या वेळार रस्त्याच्या फुटपाथार वा मेळत थंय ते आलाशिरो घेवपाक रावतात. पुलिसांक हो प्रश्न सुटावो करपाक अपेस आयला, देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या भिकाऱ्यांची कायमची तजवीज करची आनी तांकां तांच्या मूळ सुवातेर धाडचे अशी मागणी वास्कोच्या थळाव्यांनी केल्या.
पणजे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार दर्यावेळेर बांदिल्ल्या सायन बोर्डाचें एक अक्षर ना जाला. ह्या सोबीतीकरणाची एका वर्सा भितर वायट अवतिकाय जाल्या. सोबीतीकरण आनी नूतनीकरणाच्या नांवाखाला सरकार लाखांनी पयशे मोडटा. एकदा प्रकल्प पुराय जाल्या उपरांत सरकार त्या प्रकल्पाचेर परत लक्ष दिना. मिरामार दर्यावेळेर पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर बांदिल्ल्या सोबीतीकरणाची अवतिकाय अशीच जाला. फाटले कांय दिसां ह्या सायन बोर्डाचें एक अक्षर ना जाला आनी सरकारान हाची दखल लेगीत घेवंक ना. कुठ्ठाळे, दाबोळे आनी मुरगांव हे चारूय मतदारसंघ येवपी मुरगांव तालुक्यांत आशिल्ल्या वीज संबंदीत समस्यांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर नवीन वीज उपकेंद्रा खातीर जमीन पळोवपाचें काम चालू आसा, अशी म्हायती पंचायत मंत्री माविन गुद्दीन दिली. दाबोळे 33 kVA डबल सर्किट हाय टेन्शन लो स्टेशन सॅक कंडक्टर केबल्स बदलपाच्या नवीन प्रकल्पाचें उद्घाटन केल्या उपरांत गुद्दीन उलयतालो. दाग कपिलेश्वरी वाठारांतल्या शेतकारांनी शेतांची जमीन सांडपाणी प्रकल्पाच्या कामाक दिल्ली, पूण सांडपाणी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी ताची जमीन जप्त केली आनी ताच्यो अटी लेगीत पुराय करूंक नाशिल्ल्यान ताची फटवणूक केली असो आरोप कपिलेश्वरीच्या शेतकारांनी एसटीपीच्या अधिकाऱ्यांचेर केला. मंगळारा थळाव्या शेतकारांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यां सयत दागांतल्या एसटीपीच्या कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. तेन्ना फुडल्या 2 दिसांनी वेवस्थापकीय संचालक हांचे कडेन चर्चा करून फुडलो निर्णय घेतले अशें आस्वासन अधिकाऱ्यान तांकां ह्या वेळार दिलें. फाटल्या सप्तकांत फोंडे बाजारांत कारांते, वाल, भेंडे, वालपापडी, गाजर ह्या भाज्यांच्या दरांत वाड जाल्ली. ह्या सप्तकांत भाजयांचे दर स्थिर आसात. कांय भाजयेचे दर मातशे उणे जाला. सध्या फोंडेच्या बाजारांत फाटल्या कांय दिसां सावन कांटे कणगां, आमाडे, गांवठी दुधी सारक्यो गांवठी भाजी जायत्या थळाव्या विक्रेत्यां कडल्यान विकत मेळटात. ल्हान आकारची कणगां 80 रुपया किलो जाल्यार व्हड आकाराची कणगां 100 रुपया प्रति किलो बाजारांत विकतात. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरान आपल्या गोंय भोंवडे वेळार पूत अर्जुन हाच्या वांगडा दक्षिण गोंयच्या कारंजाळे दर्यादेगेवयल्या पेलेगांव नांवाच्या नुस्तेकारां कडेन संवाद साधतना तशेंच नुस्तें मारपाच्या पारंपारीक पद्दतीचेर उलोवप करतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. सचिन तेंडुलकार फाटल्या सप्तकां सावन राज्यांत आसा आनी तो वेगवेगळ्या पारंपारीक पदार्थांचो आस्वाद घेतना दिश्टी पडटा. गोंयांत पर्यटक सी फूडाचो आस्वाद लोक घेवपाक येतात, पूण ते नुस्तें मारपाक कितले त्रास जाता हाची कोणूच दखल घेना अशें तेंडुलकरान सांगलें. सांगे वाठारांतल्या विठ्ठलाच्या देवळाचो बुधवारा कार्तिक उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार 150 वर्सां परस चड वर्सां चलत आयिल्ली रथ यात्रा काडली. हो रथ उत्सव पातोडेच्या 5 वरांचेर सुरू जाता. मागीर हो रथ गांवांतल्या दर एका घराच्या दारांत थांबता आनी लोक रथाचेर नाल्ल फोडून मोठ्या भक्तिभावान ताची पुजा करतात. तशेंच रथाच्या पयल्या दिसा
संगमपूर न्हंयत सांगोड उत्सव मनयतात. पीक वाटोवपा खातीर सोलर फेन्सिंग घालपा खातीर 90% अनुदान दिवपी येवजणेचो आतां मेरेन 500 शेतकारांनी लाव घेतला. गोंयांतल्या 70 तालुक्यांत शेतकारांनी चड प्रमाणात सोलर फेन्सिंग घातल्यात. रानडुक्कर तशेंच हेर जनावरां कडल्यान बागायती शेतां नश्ट जावची न्हय हे खातीर लोकांनी आपली शेतां वाटोवपा खातीर पावर फेन्सिंग घातिल्ल्याचें कळटा. 70तल्या शेतकारांनी ह्या सरकाराच्या येवजणेचो चड प्रमाणात लाव घेतला. दिवचलच्या केंद्र शाळेच्या नव्या इमारतींत वर्ग सुरू जावच्या पयलीं सगळी वेवस्था जाग्यार घालतले अशें पालक शिक्षक संघ आनी शाळा वेवस्थापन समितीन स्पश्ट केलां. नव्या इमारतींत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांचे सयत कांय मुखेल फुडाऱ्यांचे फोटो लावंक नात ह्या मुद्द्या वयल्यान सध्या वादाक तोंड फुटलां. आरोपूय जावपाक लागल्यात. ह्या फाटभुंयेर पालक शिक्षक संघ आनी शाळा वेवस्थापन समितीन पत्रकार परिशदेक घेवन आपली बाजू स्पश्ट केल्या. वस्तुस्थिती जाणून घेवच्या पयलींच कसलेय आरोप करप समान न्हय अशें म्हणून पालकांनी हे घडणुकेचो निशेध केला. इंजिनियरिंग तशेंच फार्मसी पदवी अभ्यासक्रम खातीरची JCET प्रवेश परीक्षा 2024 ते 25 ह्या शिक्षणीक वर्सा पासून बंद जातली. 2023 ते 24 वर्साची JCET परीक्षा निमाणी आसतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया उपरांत 2005 वर्सा JCET परीक्षा सुरू जाल्ली ती परीक्षा आतां बंद जातली असो निर्णय सरकारान घेतला. IIT प्रवेशा खातीर जावपी JEE परीक्षेचेर आदारीत गोंयांत इंजिनियरिंग आनी फार्मसी पदवी अभ्यासक्रमा खातीर प्रवेश जातलो. आनीक 2 वर्सांनी वैजकी प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणांचेर जाल्यार इंजिनियरिंग प्रवेश JEE परीक्षेंतल्या गुणांचेर जातलो अशी म्हायती मेळटा. सत्तरी तालुक्यांत मधमाशी पोसपाच्या वावराक उर्बा मेळटली. हातूंत आवड आशिल्ल्या शेतकारांनी प्रशिक्षण घेवप गरजेचें आसा. वाळपय विभागीय कृषी कार्यालयान ह्या वेवसायाक चालना दिवपाचो यत्न करतले, पूण हे खातीर शेतकारांनी मुखार येवप गरजेचें अशें मत कृषी अधिकारी विश्वनाथ गावसान उक्तायलें. शेतकी खात्याच्या आत्मा येवजणे खाला 70 तालुक्याच्या शेतकारांक मधमाशी पोसप आनी तांचे वेवस्थापन हांचे विशीं आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिरांत विभागीय अधिकारी उलयताले. 70 तालुक्याच्या शेतकारांक मधमाशी पोसपा खातीर योग्य मार्गदर्शन मेळ्ळें जाल्यार तांकां जाय तशी अर्थीक मजत मेळूंक शकता. देखून ही प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. वास्को नगरपालिकेन बेकायदेशीर दुकान चलोवप्यांचेर आनी कर भरूंक नाशिल्ल्या गाड्यांचेर नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स हांच्या फुडारपणा खाला कारवाय केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मंगळारा अन्न आनी वखदां पुरवण खात्यान वास्को शारांतल्या रस्त्याक कुशीकच्या नितळसाण नाशिल्ल्या गाड्यांची नगरपालिकेन कागाळ केल्ली. देखून वास्को नगरपालिकेन बेकायदेशीर गाडे चलोवप्यांचेर धाड घातली.
फोंडे नगरपालिकेन घेतिल्लो रहिवासी आनी वेवसायीक घरपट्टेच्या करवाडीचो निर्णय फाटीं घेवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो म्हणयारो दुर्गादास कामत हांणी केल्या. ह्या विशीं नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक पत्र लेगीत बरयलां अशें कामत सांगता. फोंडे पालिकेची अर्थीक स्थिती बिकट जाल्ल्यान ऑक्टोबर म्हयन्यांत नगराध्यक्ष रितेश नायकान करवाडीचो हो निर्णय घेतिल्लो. साबार पक्षांच्या विरोधा उपरांतूय हो निर्णय पालिकेंत बदलूंक ना. देखून पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्यान बेगोबेग थाराव घेवचो अशी मागणी पत्रकार परिशदेंत दुर्गादास कामतीन केला. त्रेपन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खातीर गोंय सज्ज जाला. म्हायती आनी प्रसिद्धी मंत्री एल मुरुगन हांणी गोंयांत आयोजीत जावपी 53व्या इफ्फीच्या तयारेची सगळी पळोवणी केल्या. ज्यो समस्या आशिल्ल्यो तांचेर चर्चा करून त्यो सुटाव्यो लेगीत केल्यात अशी म्हायती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. गोंयान आपलो गुन्यांवाचो धंदो सुरू करपाक जाय ते जाण गोंयांत येवपाक लागल्यात. गोंयकारांनी सादूर रावपाक जाय आनी पुलिसांक सहकार्य करपाक जाय. आमचे पुलीस बरें काम करतात. देखून गोंयचो गुन्यांव तपास दर 94% आसा. तशेंच येता त्या म्हयन्याक ऑनलायन कागाळ घेवपाक सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ल्या बेतीच्या पुलीस आउटपोस्टाच्या उक्तावण वेळार सांगले. ह्या वेळार साळगांवचो आमदार केदार नायक तशेंच पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हाजीर आशिल्ले. हर घर जल ह्या मोहिमे वरवीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें आस्वासन गोंयकारांक दिल्लें. पूण सध्याची स्थिती पळयल्यार पुराय गोंयांत उदकाची व्हडली समस्या उप्रासल्या. पेडणे सुरबान वाठारांत 15 दीस जाले नळाक उदकाचो थेंब लेगीत येवना. देखून लोकांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. त्या उपरांत बेगोबेग ह्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आस्वासन ताणें ह्या वेळार दिल्लें. रामनगरी वाठारांत घाणयारें उदक व्हांवून आयज मेरेन लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. ह्या पायपलायनीचें कनेक्शन आसून लेगीत फाटले 10 म्हयने सिवरेज पॅनल घालिनात. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान हाचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी रामनगरीच्या थळाव्यांनी केल्या. तशेंच 1 ते 2 म्हयन्यां भितर रामनगरी वाठारांतल्या सिवरेज पायपलायनीचें कनेक्शन दिवन हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें उतर बुधवारा रामनगरी लोकांनी घेराव घातल्या उपरांत सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो ई प्रकाश पै हांणी दिला.
13 नोव्हेंबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांचेर कांय सुवातींनी हळुवार पावसा सयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा। ताच्या पयलीं सादारणपणान 4 ते 5 दीस सुके हवामान आसतलें। फुडल्या 2 दिसांत उण्यांत उणें तापमान सुमार 2 अंश सेल्सियस डिग्री देंवपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान दिला। राजकीय वावर सोडल्यार भारतीय जनता पक्षान वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या घटकांक संघटीत करून आनी तातूंत वांटो घेवन समाजीक सहकारी आनी सांस्कृतीक मळारूय वावुरतात। ह्या पक्षान आतां मेरेन 16 वेगवेगळे केंद्रां तयार केल्यात। व्यावसायिक आनी कला क्षेत्राचो आस्पाव आशिल्लो मनोहर पर्रेकार संशोधन केंद्र सुरू करपाचें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें। मंगारा इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत गणेशोत्सवा निमतान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तीच्या इनामां वांटप सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। ह्या वेळार भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आनी तेलंगणा ह्या राज्यांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं चर्चा जाली अशी माहिती पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांणी दिली। ह्या चर्चेत गोंयांत तशेंच ह्या सगळ्या राज्यांनी ड्रग्स रॅकेटांचेर आनी गुप्त रितीन चलपी काळ्या धंद्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचो थाराव जाल्लो। देखून प्रत्येक राज्य सदांच एकमेकांच्या संपर्कांत रावून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश करपाक सक्रीय आसतले अशें जसपाल सिंगान ह्या वेळार सांगलें।